2 टन हे आता कितके 10 महिने झाले हे असे त्रास करता आमकां उदीक सोडटा. पयलीं म्हाका हे सायडीन सोडटाले, आता कालच्यान हे बंद जाला हेवटेनसून. आता सामको रस्त्याक रोड येता आनी सामके गाडी येयले का हांगा रावंक जायना. सामके तकली सामकी गणगणटा आमची. गाडी येयले का उदीक सामकें शॉपांनी बसता, ते सायडीन शॉपार बसता, आमच्या बसता, दुसऱ्या हांगा म्हाजी भुरगीं आहात सगळीं रुमांतलीं बी, तांकां बी त्रास जाता म्हाका. पूण म्हाजें इतलें सांगून म्हाजें कोण आयकना, अशें म्हाजी परिस्थिती जाल्या. तेच्या वडील हांवें पंचायतीन कंप्लेंट, हेल्थान कंप्लेंट केली, पंचायतीन कंप्लेंट केली, कांयच जायना. परत फिर तो कोण येयलो तेणी काडलें. आतां कोण हांगा फर्स्ट बाबडो कोण टॅक्सीकारान सांगलें म्हणून तो कोण हांगा येयलो न्यूजवालो, तेणी म्हाका विचारलें अशें अशें कितें जालां हांगा उदीक. कोणी म्हाका टॅक्सीकारान फोन केलो म्हटलो. टॅक्सीकारान ताका फोन केलो आनी तो हांगा येयलो आनी म्हाका विचारूंक लागलो कितें जालां. हांवें म्हटलें अशें अशें उदीक सोदता. तर म्हटलें हें तुमकां कोणी सांगलें. तर आपणाक टॅक्सीकारान सांगिल्लें ना म्हणून आपूण हांगा येयला. आदले राती येयलो, परत आतां सकाळी येयलो. डेली आले आता 8 दीस सकाळी राती 2 टायम सोड. मागीर हांवें हेल्थान गेली, जाल्यार हें दिलें तो येयलो पळयलो आनी गेलो. म्हाका म्हणल्यार सांगलें तांकां जातलें आनी कांय ना. आमकां म्हाजे कडेन रुमांक भुरगीं आहात. फाटल्यान तूं वचोन पयशे जाल्यार कितें सोंसपाचें न्हू. ती फाटली म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारता, म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारता सगळीं. म्हाका आमकां हें कितें सदांच उठून आमकां नाका, सदांच उठून हें अशें कितें सदांच सगळीं सांगता म्हाका. हांव तरी कितें करूं, सांगून सगळ्यांक पयलें कोण आयकना. आमगेर हांवें आयकलां की तुमगेर कोण तरी सीक पेशंट बेडार. म्हाजो घोव आतां जाल्यार 3 म्हयने ट्युमाचेर आहा. ते सगळो वास तुमच्या घरान सगळो घुसता. ते येता खंय वास येता.